म्हाका एक लेटर येयल्लें आसा की मिटर घालपाक जाय म्हणून आमकां लेटर येयल्लें आसा की सध्या हो पेंडेमीक चालू आसा आनी आमकां हांगासर कांयच बिजनेस ना आसा. सो सरकार कडेन मागता की आमकां हे जे मिटराचे हाडला ते तुमी आमकां एक फुडें धुकलपाचें की आहा ते कित्याक हांगासर आमकां बिजनेस ना आसा. आदी पयलीं बँकेची खूब आमकां लेटरां येवप चालू आसात. सो मागता की आमकां खंय भाडें घेवन वयतलो जाल्यार खूब हॅरेसमेंट ऑलरेडी जाता. इन्शुरन्स दाखय, हे पोल्युशन दाखय, हे दाखय, खूब आमकां हॅरेसमेंट सध्या चालूच आसा गव्हर्मेंटा कडल्यान. प्लीज गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता की हे मिटराचे कितें आसा ते तुमी प्लीज आमकां गोंयकार वटेन आमकां सपोर्ट करपाचो. आनी हे ऑलरेडी हांगा गोवा मायल्स येतात ते आमचे आमकां एक दोन भाडी मेळटात ती आमची घेवन वयतात. आमकां हांगा कांयच बिजनेस ना. सध्या आमचे गाडये ताका बेश्टे सडलेले आसात सांगपाचें म्हणल्यार. काल आमी आमदारा कडेन गेले, आमचे थोडे टॅक्सी ड्रायव्हर आमदारा कडेन गेल्ले. सो आमदारान आमकां बरो रिस्पॉन्स दिलो. तेणी सांगला आपल्याकूय खबर आसा तुमकां खूब त्रास जाता, हांगा सिजन ना कांय ना म्हणपालो. आपण तुमकां 24 तारखेक सीएम आमच्या कॉन्स्टिट्युशन येता तेन्ना तुमी सगळे टॅक्सीकार आपल्या कडेन या, आपूण तुमकां घेवन सीएमा कडेन उलयता आनी तुमकां कितें बरो रिजल्ट करून दिता म्हणून आमकां आमदारान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमी सो होप धरता की आमचो आमदार आमच्या फाटल्यान रावतलो आनी आमकां न्याय मेळून दितलो. हांव एक गरीबासून येवन हांवें एक टॅक्सीचो बिझनेस केल्लो. आयज 10 वर्सां हांवें टॅक्सी चलयली आनी आयज 10 वर्सांनी म्हाजी गाडी एजीटी जाली. एजीटी जाली म्हणून हांवें आरटीओन वचून मिटर बसोवन सगळें पासिंग करून जालें. आतां त्या टायमार आसलो कोवीड, म्हाजे कडेन पयशे ना. हांवें फ्रेंडा कडल्यान हेचे कडल्यान तेचे कडल्यान मागोन तो मिटर बसयलो आनी गाडी तर बंद. आनी आतां हो म्हणटा गव्हर्मेंट नवीन मिटर बसय. मागीर आतां हांव कोणाच्या दारार वचोंक पयशे मागोंक आनी तो मिटर म्हाजो कोण घेतलो? हेचें उत्तर म्हाका गव्हर्मेंटान दिवपाचें. तेणें ते जर असो करता, आमकां रिप्लेसमेंट करता किंवा दुसरो दिता, फ्री दिता जाल्यार आमी बसोवपाक तयार आसा. हांव बसोवपाक तयार आसा. आमचे आनी हेरूय आसतले हें म्हाका अशें दिसता. कित्याक गरीब टायमार आमचे कडेन कितेंच ना. आतां सध्या भुरग्यांक म्हाजी 3 भुरगीं आहात, तांकां हांव स्कुलान कसो धाडटा आनी कितें करता तें म्हाजें हांव जाणा. परत आतां तें सगळें ऑनलायन आसता, ताका परत रिचार्ज हें तें. हांव आतां सध्या तरी परिस्थिती अशी जाल्या की जेवपाक म्हाजे कडेन पयशे ना. जो आमचो टुरिजम मिनिस्टर बाबू आसगांवकर हो रावता मडगांव आनी ताका कांय खबर ना आमच्या हरमलचे किंवा आमच्या पेडण्याच्या लोकांचे. तेणी फाटल्या दिसांनी एक विधान केल्लें की टॅक्सीकार लुटतात म्हणून. आयज म्हाका एक अभिमान दिसता एक टॅक्सी ड्रायव्हर एक ओनर म्हणून की आयज हरमलान म्हाका दिसता 150 ते 200 आमी टॅक्सीकार आसात. आयज पर्यंत तेणी एक केस आमची दाखोवन दिवची की आमच्या भुरग्यांनी खंय लुटले. आयज ह्यो टॅक्सी हेचो हें घालतलो मिटर तो चालू आहा काय ना तो म्हणून कळतलो. दुसरो तेंच्यांनी पॅनीक बटन हाडला. तो पॅनीक बटन कित्याक? आतां जर 4 दिसांक म्हाका टूर मेवलो एका दिसा, जर समज 4 दिसां आनी 3 दीस भाडी मारले आनी 4थ्या दिसा हांव जर सोडटा तांकां वचोन बाय मिस्टेकीन गॅस्टान जर समज तो बटन दामलो आनी ते कंप्लेंट रेजिस्टर कोणाचेर जालें, म्हाजेर जालें. फाल्यां तेतून जर 3 दिसाचेय पयशे गेले आनी वयल्यान म्हाजेर केस जाली. दुसरें म्हणचे म्हटल्यार तेणी आतां एअरपोर्टार वयतले जाल्यार ते आडायतात आमकां. म्हणटा तुजें खंयचें पोल्युशन दाखय, खंयचें इन्शुरन्स दाखय. हें आतां टील 31 पर्यंत सप्टेंबराचे आमचे फूल फिटनस सगळें जर सारकें आहा जाल्यार ते आमकां पोलीस हेचेर गेले जाल्यार पोलीस कित्याक विचारता? हेचेर तेंच्यांनी पयलें तांकां सांगूंक जाय आसा न्हू. ते म्हणटा आमकां खबरूच ना. अरे आमकां खबरूच ना मरे, ह्यो तुजो पॉयंट येयला म्हणून. हें जर तांकां खबर ना जाल्यार आमकां खंय खबर आसतली सगळी हें कितें चलता तें.